खुशाल 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 मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज दीस जावन आसा खुशालकायेचो, आज दीस जावन आसा संतोषाचो, कित्याक आज दीस जावन आसा आमच्या गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताचो. आयज जेन्ना ही परब आमी करता, काय बरो आमकां विशय दिल्लो आसा. बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून एकचार सहभागिलीपण आनी जेजूचें मिसांव आमी जियोया. अशें म्हणटना म्हाका एक काणयेचो खरेंच तें जालां ह्या घडयेचो म्हाका उगडास येता. आमी जाणा रस्त्यांचेर जायते तोक्ते आसात, चड करून मोटरसायकल मोटर चलयतल्यांक. डोंट ड्रिंक एंड ड्रायव्ह. स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. ड्रायव्ह विथ केअर. लायफ हॅज नो स्पेअर. हे भाशेन जायते तोक्ते आमकां दिश्टी पडटात. अशें वाचूनय एक मनीस आपली 4 व्हिलर्स गाडी घेवन फास्ट वेता आनी एक्सिडेंटाक सांपडटा. तो ताका एक्सिडेंट जालो म्हणून एक पासबाय वाटसुरो लागीं सरता आनी म्हणटा, सर, आय वॉन्ट टू हेल्प यू. म्हाका तुका आदार दिवंक जाय. हांव एम्बुलन्साक फोन मारतां 108. आनी हो मनीस ताका म्हणटा, ना, म्हाका कांयच जावंक ना, म्हाका तुजी गरजूच ना. एरोगन्स. दुसरे फावटी हो वाटसुरो म्हणटा, सर, लागींनूच हॉस्पिटल आसा, हांव तुका त्या हॉस्पिटलांत वता, तूं जोखमी जाला, एक्सिडेंट जाला तुका. आनी तो ताका म्हणटा, ना, म्हाका कांयच जावंक ना, म्हाका तुजी गरज ना. आनी उपरांत हो वाटसुरो वेता. उपरांत कोणें तरी ताचे बायलेक फोन मारून तिची बायल येता आनी ताका घेवन घरा वेता. घरांत भितर सरता, सट करून तो पडटा आनी मोडटा. इंटरनल ब्लिडींग. म्हणटालो न्हय, म्हाका कांयच जावंक ना, म्हाका दुसऱ्यांची गरज ना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक दुसऱ्यांची गरज. नो मॅन इज एन आयलंड. टीम स्पिरीट, एकचार, एकवट, हे सगळे वस्तू चड गरजेच्यो. आमकां कोणाक सगल्यांक दुसऱ्यांची गरज. देखूनच एकचारान आमी जियोंक जाय, सहभागिलपणान आमी जियोंक जाय आनी हे भाशेन बरें करीत जेजूचें मिसांव आमी जियोंक जाय. आज समाजांत असलें आमकां आयकूंक मेळटा, तुजी म्हाका गरज ना, तूं म्हाका सांगोंक कोण, मायंड युअर बिझनेस, डोंट इंटरफियर, आय नो वॉट टू डू. हांव म्हाका म्हजें, हांव म्हाका देव समेस्तांक. आपलेपण, आपस्वार्थीपण असलें आमचें चिंतप जालां ह्या समाजांत आनी संवसारांत. आमी दुसऱ्याचें चिंतूंक जाय. Not I anymore, but we. When I is replaced by we, even illness becomes wellness. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां जेरेमियासाचें आपोवणें. देव ताका आपयता आनी जेरेमियास म्हणटा, ना, हांगकडे येता, म्हाका जावचें ना, हांव भुरगो आसा, म्हाका उलोवंक जायना, हांव घुस्पतलो, जावचें ना म्हाका. आनी तेन्ना म्हणटा, देव ताका म्हणटा, भिये नाका, तूं म्हजें कार्य, म्हजें मिसांव चालू दवर, हांव तुज्या सांगाता आसां. जेरेमिया भाशेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक जायतीं जाणां आंग मारतात, एक्सक्यूजीस दितात.
आमी सगळीं एक्सक्यूजीस दिता गाय जेजूचें मिसांव जियेवंक. दुसरें वाचप आमकां सांगता हें जेजूचें मिसांव फुडें व्हरोंक जायतीं आव्हानां चॅलेंजीस आमकां मेळटल्यो. बागेवन पावलो कोरिंथकारांक बरोवन असल्यो आडखळ्यो आमकां मेळटल्यो म्हणून उगडास कोत्ता. ट्रायल्स विल अबाउंड देखूनच बागेवन पावलो म्हणटा वी आर हार्ड प्रेस्ड ऑन एवरी साइड yet not crushed. We are perplexed but not in despair. Persecuted but not forsaken. Struck down but not destroyed. जेजूचें मिसांव इतलें आव्हानां आसून आमी फुडें व्हरोंकूच जाय. ना जाल्यार जेजूचें मिसांव कोण फुडें वतलो. बागेवन फ्रांसीस शावेराची देख घेवया. तो आमचो नमुनो. कितलो पयस गांवांनी भोंवन कितल्यो लँग्वेजीस भाशा ताणें शिकोवन जेजूचें मिसांव चालू दवरलें जियेलें आनी तें परगोट केलें. देखूनच आमी सगल्यांनी एकामेकाच्या आदारान एकचारान सहकारान आनी सहभागिलीपणान जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक वावरुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण वेचो आसलो त्या जाग्यार त्या सुवातेचेर आपल्या शिसांक पाठयता. देवाचो वावर आपूण एकलोच करिना दुसऱ्यांकूय बागाक घेता. शिसांचो सहकार सोदता. शिसांक सहभागिली कोत्ता. दुसरे सुवातेर जेजू तांकां एकल्याच धाडिना दोगांक धाडटा. सगल्यांचें मिसांव मोगाच्या बाबा भयणीनो एकूच आनी तें आमी सहभागिलीपणान शाती पावोवंक जाय. हेंच आमकां जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत शिकयता. 5,000 लोकांची भूक जेजून मारली तेन्ना जेजून शिसांक सहभागिली केले. 5 उंडे आनी 2 मासऱ्यो शिसांनी हाडल्यो. लोकांक जमनीक शिसांनी बसयले. जेजून शिसांक जेवण वांटूंक लायलें. उंडयांचे कुडके आसले ते एकठांवूंक जेजून शिसांक सांगलें सहभागिलीपण. मोगाच्या बाबा भयणीनो सान फ्रांसीस शावेर जेजूच्या मोगान लासतालो. ओतमे साल्वार करूंक तो बारी वावुरलो. आतांचो लोक ह्या काळार आपली कूड नेटोवंक जाय तो वावुरता. आरशा मुखार सलून ब्युटी पार्लर वचोन आपली कूड सांबाळूंक नेटोवंक जाय तो वावुरता. पूण आमच्या ओतम्याचें कितें. बागेवन फ्रांसीस शावेर ओतमे साल्वार करूंक जाय तो वावुरलो. सगळ्यां लागीं मिसळ जावन एकचारान सहभागिलीपणान तो जेजूचें मिसांव फुडें वतालो. आपल्या वडिलांक ओदीक करून सान इनास लोयलाक तो खालतो रावलो. ताच्या सहभागिलीपणान तो वावुरलो. He lived in communion with people of all faiths. आनी देखूनच सगळीं ताका आपुरबायेन आमी सगळीं गोंयचो साय म्हणून पाचारता. तर म्हज्या मोगाच्या बाबरीनो आमच्या कुटुंबांत आमचो वावर जेन्ना आमी कोत्ता सगळ्यांनी बराबर रावन खुशालकायेन एकामेकाच्या सहभागिलीपणान आमी करूंक वावरुया. आमच्या इस्कॉलांनी टिचरी मदें पेरंट्सां मदें हें रिलेशनशीप हो संबंद घट आसूं दी. ऑफिसांनी सांगाताक रावन जबाबदारेन स्वतान नितीन आमचो वावर एकचारान आनी सहभागिलीपणान आमी करूंक वावरुया. आमचे फिरगोजेंत आमचे समुदायेंत एकल्यानूच वावर करचो न्हय. हो वावर एकल्याचेरूच सोडचो न्हय. पूण सगल्यांनी आपलेपण विसरून मिसळ जावन हात बोट घालून हांसत्या तोंडान एकचारान आनी सहभागिलीपणान वावर करचो.
आमच्या समाजांत सरकाराक बोट दाखोवचे सुवातेर आपापली जबाबदारी आमी ओळखून घेवन सगल्यांनी एकचारान सोबागेलीपणान आपलो वावर करचो आनी अशें केल्यारूच समाजांत जायतें बरेपण आनी सुदारप जातलेंच. जेजून सान फ्रांसिसाक शावेराक आपयलो. ताणें वय म्हणलें, वय देवा हांव येता, तुजें मिसां हांव फुडें वता. आनी जेजूचें मिसां खरेंच तो जियेलो आनी परगोट केलें. जेजू आमकां सगल्यांक आपयता हें मिसांव चालू दवरूंक, मिसांव हें आमी फुडें व्हरूंक. जेजूचें मिसांव सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन एकचारान सोबागेलीपणान फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक जाय. आसात तुमी तयार? आसात आमी तयार?